आम्ही असा अंजुना आणि अंजुना रात्री जी इलेक्ट्रिसिटी लाईट गेली ती सकाळी लाईट गेल्या मेनली म्हणजे लाईट गेली ती सबंद रातभर जे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचे कामगार असतात ते लाईट गेल्या ते फॉल्ट सोदताले पण तांकां फॉल्ट मेळनासलो पण तांकां मागीर फॉल्ट मेळ्ळो की अंडरग्राउंड केबलिंग आसा तितून कितें तरी फॉल्ट आसलो तो सकाळी तांकां फॉल्ट मेळ्ळो आणि त्या उपरांत तेंच्यांनी तो फॉल्ट हे करून मागीर सकाळी लायट सुरळीत केली पूण तोपर्यंत लोकांक राती खूब त्रास जाले की लोकांक सामके म्हणजे गरमेचे दीस थोडे लोक बिचार आणि खंय हॉटेलांनी रूम करून बीन अशें करून लोकांनी त्रास काडले त्या उपरांत सकाळी तांकां फॉल्ट मेळ्ळो आनी त्या उपरांत लायट सगळी ती सुरळीत जाली. का राती कितें गेले कितक्यांक गेली लायट? 8:30 गेलेला हां 7 गेले. कशें कितें केलें तुमी? आमी कशें हँडल केला कितें जॅम एक हाडून येता सगळें येता म्हणल्यार कांयच येना मरे आनी आमकां डिफॉल्ट जालें आनी सकाळी लायट कशी रिजप करूं सकाळी रोखडीच लायट येयली मरे सोडली मरे तेंच्यांनी आनी ती सायडीन बंद केली मरे लायट कितें कांयच कळना येयना आतां कितें आतां परत गेली? आतां खंय लायट गेल्या परत गव्हर्मेंटान अंडरग्राउंड केबल घातल्या हांगा आनी ह्या दिसांनी कितें जाता 2 वरां लायटूच आसना. काल आमकां सांजची 3 लायट गेल्ली ती आज 2 येयल्या आनी तिवूय 2 वरां येयल्या आनी मागीर परत गेल्या आनी हांवें चवकशी केली कित्याक लायट ना ती राती तेन्ना कळ्ळें की केबल जवळा म्हणून अंडरग्राउंड केबल जवळा म्हणून आनी अंडरग्राउंड केबल खंय जवळा तो तांकां मेळना मागीर तेंच्यांनी मशीन हाडले रातचे केन्ना मशीन पावलें तें हांव नकळो चॅक करपाक खंय जवळा तो पूण आतां दिसता तो मेवळा फॉल्ट जवळा पळय तो आनी ह्यान फुडें मागीर तें आतां सारकें करचें प्रत्येकाक केदो वेळ लागत तो सांगूं नजो तर तें मशीन अशें आसूंक जाय की क्विकली ते इमिजिएटली फायंड आवट जावंक जाय अंडरग्राउंड केबल खंय जळटा पळय तो एक 15 अर्द्या वरान तरी फायंड आवट जावंक जाय खंय जळटा ते जवळा पळय तो आनी ते फायंड आवट जाल्या उपरांत एक अर्द्या वरान परत तो रिपेर जावंक जाय नाल्यार रात इतकी 12 वरां अशें बंद उरप न्हू लायट आतां एक गांवान म्हणून चलता आमी हे आसा पण शहरांनी कितें करतले शहरांनी अशें जायत जाल्यार तेन्ना हेजेर गोवोरमेंटान कितें तरी तोडगो काडचो बरे एक्सपर्ट हाडचे आनी ते मशीन ट्रेन आसा जाणा जाल्ले मशीन तांकां ज्ञान आसलेलें नॉलेज आसलेलें ह्या मशिनाची ते अपॉयंट करचे आनी बरी मशिनां हाडची हाय क्वॉलिटीची बरी क्वॉलिटीची आनी इमिजिएटली फॉल्ट फायंड आवट जाता अशी मशिनां वापरची जेणे करून एका वरा भितर लायट इलेक्ट्रिसिटी परत कनेक्ट जातली. प्रॉब्लम आसलो की जो फॉल्ट जो आसा वो केबलिंग आतां मेळनासलो कालच्यान. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम बिकॉज ऑफ हिटिंग ऑफ द केबल अँड लोड इन्क्रीजिंग ते जॉइंटा कडेन हे जाता फुटला तो बंद जाता. आता काल आणि तो कितें आसला मायनर फॉल्ट दाखयतालो काल आमी जे मशीन हाडलेले तेची कॅपॅसिटी कमी आसली सो तितून तो डिटेक्ट जावंक ना. काल आमी रात्री 2:30-2:45 मेरेन आमी सगळे फूल आमी टेस्ट करतले बट तितून आमकां तो फॉल्ट आमकां डिटेक्ट जावंक ना. आज आमकां ते हेवी कॅपॅसिटीचे दुसरे मशीन हाडले सो ते लायटूकूच आमकां जे डिस्टन्स मेळ्ळे त्या डिस्टन्सा पासून आमी ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 किलोमीटर पॉइंट टू पॉइंट चेक करीत आयले आनी फायनली वी गॉट द फॉल्ट ओवर हियर इट वॉज डिटेक्टेड परफेक्टली ऑन दीस पॉइंट अँड एक्स्कावेटेड आणि तेच पॉइंट आम्ही काढलो आणि आता ते फुडले काम चालू झालं आणि 2-3 वरांनी सगळे नॉर्मलायज जातले आणि आयज सगळ्यांची रातची लायफ नॉर्मल. See, this is not man-made, you know. This is happened आणि पॅनिक जावपाची हे ना. आयज रातचे आख्या 3-4 वरां काम करून हे रिस्टोर करून वयतले आमी. मॅम एग्जॅक्ट कितें म्हणून जाल्लें? 33 kVA केबल जो ताका फॉल्ट आसली एंड इट वॉज अ व्हेरी मायनर फॉल्ट. सो काल 8 साकून काम चालू आसले टू डिटेक्ट द फॉल्ट पूण राती मेळोंक ना. सो द ब्रॉट बिगर मशिनरी आनी आयज ते अरावंड 2 to 2:30 डिटेक्ट जाले आनी हियर द वर्क इज गोईंग ऑन. इट विल टेक अनदर 2 to 3 hours for it to get restored. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.